राज्यात ह्या फावट 70% क्वालिटीचो पर्यटक कमी जाला। गोंयांत ड्रग्स चड जाला म्हण लोक भिला। ईडीएमात गोंयांक कितें फायदो आसा? असले महोत्सव ड्रग्सा बगर जावपाक शकना म्हण सरळ आरोप आमदार चर्चिल आलेमावान केला। ह्या खातीर गोंयकार तरणाट्यांचे हित पळोवन सनबर्न फुडाराक गोंयांत बंद करचो म्हण चर्चिल आलेमावान मुखेलमंत्र्या कडेन मागणी केल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ह्या वर्सा तर तुम्ही चेक केलं जाल्यार 70% क्वालिटीचो टुरिस्ट गोंया येयलना। 70% क्वालिटी टुरिस्ट गोंया येयलना फॉरेन। कित्याक येयलना? लोक भिला की गोंयांत ड्रग्स चड जाला आनी जेन्ना गोंयांत ड्रग्स चड जाला ते तेमची भुरगे जेन्ना यूथ म्हणटा तांकां सजमयकाय मेळना व्हॉट इज द ड्रग्स आनी ताका लागून तेमगेले भुरगे त्रासां पडले म्हणून त्या आदी जाय जाण त्रासां पळय जेलीन घातले कितें केले जायत जाला ताका लागून बेस्ट क्वालिटी लोक ट्युरिस्ट पळय हा फॉरेनाचो तो गोंयांत येवपाचो बंद जाला बिकॉज ओन्ली फॉर द ड्रग्स। हांव मागतां जेन्ना आयज कालच्या दिसाक चयलां MLA ऑफ कालांगूट म्हणटा की चीफ मिनिस्टरान ड्रग्साचेर काउंट कंट्रोल करचो। म्हाका चीफ मिनिस्टराक विचारपाक जाय ओपनली हे सालमान दवरपाक कोण मिनिस्टर डिमांड करताले ते हे सालमान कोणाक जाय आशिल्लें तें गोंयांत कोण मिनिस्टर डिमांड करताले म्हाका जाण जावपा आहलें कित्याक सालमान पळय म्हणटा ते का ड्रग्स ना जाल्यार तें कशें जायना गोंयांत। मागता हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टराक कितले पयशे मेवता हे जे सन्मानाचेर आनी पयशे मेळटात म्हणून तुमी गोंयची उदक काबार करूं सोदता सन्मान घेवन ड्रग्स दिवन ड्रग्साचेर येयलो पयशे जाय तुमकां गोंयांत। सो मुगेलो डिमांड जेन्ना चीफ मिनिस्टर आयज बारीक समाजाचे लागून काम करपी सगळे समाजाक चोवपी जेन्ना जर तर ताका इंट्रस्ट आहा गोंयकारांची हांव मागता ताका फ्युचराक सालमान म्हणटा तें बंद जावचें गोंयांत।